जीएसटी कावन्सिलाची एक बसका फाटल्या सप्तकात दिल्ली जाल्ली। ह्या बसकेत एकूण 23 गुड्स आणि सर्व्हिसींचे जीएसटी दर देंवयल्यात। व्हेकल पार्ट्स और ट्रॅक्टर पार्ट्स आसा अंडर HSN कोड 8483 म्हणटात तो तेजे 28 वयल्यान 18 हाडला। टीव्ही सेट्स एंड मॉनिटर्स अप टू द स्क्रीन सायज ऑफ 32 सेंटीमीटर्स ते 28चे 18 हाडल्या। रिट्रेडेड और यूज्ड न्यूमॅटिक टायर्स 28चे 18। तशेंच पॉवर बँक जे मोबायलाक यूज करता, डिजिटल कॅमेरा आणि व्हिडिओ गेम कन्सोल हे 28 वयल्यान 18 येयल्ले आयटम आसा। तशेंच 28 वयल्यान डायरेक्ट 5% येयला ते पार्ट्स एंड एक्सेसरीज यूज्ड फॉर इन द व्हेकल्स ऑफ यूज फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, वॉकिंग स्टिक फॉर सिनियर सिटीजन्स और फ्लायश ब्लॉक्स हे 12 वयल्यान 5 पावले। म्युझिक बुक्स 5%चे नील केला। फ्रोझन ब्रँडेड व्हेजिटेबल्स इन पॅक्ड कंटेनर्स और प्रिजर्वड व्हेजिटेबल्स 5% आसलो तो नील जाला। मेनली ऑन सिनेमा टिकेट्स अबाव ₹100 जो 28% आसलो सिनेमा टिकेट दॅट इज ब्रॉट डावन टू 18% आणि बिलो ₹100 जी 18% आसली ती 12%चेर येयला। थर्ड पार्टी इन्शुरन्स फॉर व्हेकल्स कॅरिंग गुड्स लायक ट्रक्स एक्सेट्रा तांकां 18 वयल्यान 12चेर हाडलेले आसा। अँड सर्विसीस गिवन बाय बँक्स टू प्रधानमंत्री जन धन योजना आसा ती सर्वीस जीएसटीच्यान एक्झॅम्प्ट केल्ली आसा। एअर ट्रॅव्हल बाय फॉर पिलग्रिमेज ती कितें जातालें बाय अनशेड्यूल और चार्टर फ्लायटान गेल्ल्या कारणान 18% पडटाले। सो दॅट हॅज बीन ब्रॉट डावन विथ अदर शेड्यूल फ्लायट्स एट द रेट ऑफ 5%। मात रेट देंवयल्यान दर म्हयन्याक गोंयचे तिजोरेक सादारण 5 ते 10 कोटींचो फटको, म्हणजे वर्साक आनीक 100-150 कोटी गेले। हेजो ओवरऑल इंडियाचेर रेव्हेन्यू कितलो लॉस फेस करचो पडटलो आनी गोंयचेर कितलो इम्पॅक्ट जातलो? Overall in the country it is expected a loss of around 5,500 crores annually. In Goa it is in the bracket of 5 to 10 crores per month. 1 जानेवारी सावन हे नवे दर चालीक। आता फक्त 28 आयटम 28% जीएसटीच्या स्लॅबात उरले। इलेक्शन आयले, वर्सभरा आदी जीएसटीचो धग लागलो। आता मोदी सरकाराचो मातशी फूग मारपाचो यत्न। 28% जीएसटीचो स्लॅब ल्हव उणें करून मोजक्योच लक्झरी गजाली तातूंत दवरपाच्यो। उरिल्ल्यो 18%। मात गोंय कंझ्युमर स्टेट, जीएसटी जितलो देंवता तितलो गोंयचे सरकारी तिजोरेक खार। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।